आयज आमचो GTDC चेअरमॅन आनी तसोच सालिगांवचो MLA आमचो सर केदार नायक, तसोच जिल्हा पंचायत आमचे मेंबर्स मॅडम रेश्मा बांदोडकर, माय पंचायत मेंबर्स गांवचे आनी तुमकां मिडियान सगळ्यांक हांव वेलकम करता आयज. हे काम आमी केला थ्रू PWD, इट्स WRD, वर्थ ₹5 लाखाचें काम हा. सो आय वूड लायक टू से अ बिग थँक यू टू ऑल्सो द WRD डिपार्टमेंट, तसेच सर केदार नायक फॉर हॅविंग दिस डन फॉर अस at a very fast pace. And there are so many inaugurations and so many foundation stones going on in the village, so I am really short of words. I am very thankful to him for whatever, even little bit he is doing for the village. I'm very grateful to him. Thank you. आज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदारबाई, तसेच गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच एंड पंच मेंबर तहे ग्रामस्थळ हांगा जमिल्ले आसा. आयज हांगा तेंचे रिटेनिंग वॉलाचें काम आसलें. आतां 10 मिनटां पयलीं आमी पिलेन गांवांत घुमटी आसली थंयसर रिटेनिंग वॉलाचें आमी शुभाकरण केल्लें आसा. तशेंच 2 दीस आमी गिरी गांवांत हायमास आनी शेडीचे हे इनॉग्रेशन केल्लें आसा. तशेंच बाईच्या हातीनसून खुबशीं कामां ही घडटा आनी आमी सगळ्यांचो आमचो बाईचेर विश्वास दवरुया आनी जाता तितकी आमची जी कामां उरल्या ती आमी आमच्या बाईच्या हातीनसून कामां करून घेवया आनी अशीच बाईच्या हातीनसून कामां जावनी. आनी म्हाजी 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करून दिता. सांगोळडा अच्युत वाड्यार आसा एक लॉंग पेंडिंग काम आनी सिमिलर वर्क आमी हांगा केला. पिल्ल्यान आत्तां उक्तावण केला, थंय ते 25 लाखाचे आशिल्ले. अशेंच हांगाय 5-5 लाखाचे फेज वायज कामां घेतलेली आसा थ्रू WRD. कितें आसा, पावस जेन्ना लागता आनी तुमी हो व्हाळ पळयला आनी हांवें आत्तां सांगला तो व्हाळ हो हांगच्यान चोगोम रोडाच्यान स्ट्रेट सारको व्हांवता आनी पावसान म्हणजे एवरी इयर जो जमीन आसा ही वॉश आवट जायत रावताली, म्हणजे लँडस्लायड जावन इल्ली वचत रावता आनी व्हाळाची वित्तूय आसा ती वाडत वता. सो सामकें इम्पॉर्टंट आनी गरजेचें आशिल्लें की आमची लोकवस्ती आसा, आमच्या लोकांची घरां आसा ही सेव करपाक. सो ताका लागून फेज वायज काम घेतलेलें आसा. आयज आमी हेजें फावंडेशन स्टोन घातला. बिफोर मनसून दीस वर्क वील बी कम्प्लिटेड. सो तांकां एवरी टायम भंय दिसतालो की वॉश आवट जातले, आपली घरां भिंती पडटल्यो, हो भंय निर्माण आनी जावचो ना. सो अशेच वेरियस वर्क्स आमी WRDच्या माध्यमांतल्यान घेतलेले आसा. हांव WRD इंजिनियर आमोणकर परुलेकर, तशेंच ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की कितलींशींच कामां ताणें म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन आनी म्हज्या 6 पंचायतींनी सँक्शन केलेली आसा. तशीच म्हाजी पंचायत सरपंच मिनोलेट वासू, आमची जिल्हा पंचायत मेंबर, तशीच नॉर्थ गोवा अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, म्हाजे मित्र आनी पंचायत मेंबर अवी नीलकंठ, नीता कानोलकर, फिल्मा आनी सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसा, म्हाजे सपोर्टर आसा, हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की ते सुद्दां कंटिन्युअसली हे वर्क्स जे आसा हे फॉलोअप करताले म्हाजे कडल्यान. आनी एज आय सेड अर्लियर ऑल्सो, एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता आनी टीम वर्क म्हणून काम करता आसतना मजा येता आनी कामांय बेगीन जाता. सो ताका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पंचायतीक, म्हज्या जिल्हा पंचायत मेंबराक आनी सगळे पंचायत मेंबर, तशेंच लोकांक सगळ्यांक तेंचो कंटिन्युअस सपोर्ट आमकां आसा. आनी ताका लागून ही सगळीं कामां जी आसा ही आमी फुडें व्हरता. अशीच आनीक तुमकां फुडल्या दिसांनी आनीक भरपूर कामां पळोवपाक मेळटलीं. हांवें सांगलां तशें बिफोर मनसून म्हाका दिसता आनीक एटलिस्ट मिनिमम एक 20 ते 25 कामां आनी बरी व्हडली कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन सुरवात जातली. सो हॅट्स ऑफ टू ऑल दी म्हाजी टीम जी आसा, म्हाजो स्टाफ आसूं, म्हाजे पंचायत मेंबर, सरपंच, म्हाजे लोक, एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता आनी सगळीं कामां जी आसा आमी सुरळीतपणान फुडें व्हरता. आमचो आमदार केदार नायक, तसेच आमचे ZP रेश्मा बांदोडकर, आमचे सरपंच मिनोलेट लॉपीस, सगळे पंच मेंबर पंचायतीचे. एक्चुली कितें हो नालो आसलो न्हू, खूब वर्साचो एक्जिस्टींग नालो, की वांगडाच खूब एस्टिमेट जाता म्हणून बारीक बारीक टप्प्यांनी आमी ती चालू हें केलां घेवपाचें. ते आतां समथींग 200-300 मिटर आमी लांबच्या लांब आमी काम चालू केलां आमदाराच्या तर्फेन. आनी तेजे फुडें आनी मागीर जाता तितले बेगीन आमी फुडले स्टेप घेतले आनी फुडें चालू करतले. कित्याक हे जो हो नालो आहा तो साम चोगम रोडा वरसून तें उदक सगळें अशें ह्या रस्त्यांतल्यान येता आनी आमकां जाता तितलो आमचो आमदार खंयचें बारीक जावं काम व्हडलें काम बरें नेटान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू आहा.
हर गांवान वयशीत जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे रस्ते आमकां प्रायोरिटी आमी रस्त्याक उदकाक आनी लायटीक दिल्ले आसा मेन म्हटल्यार आनी आमच्या सांगोळ्यान मेन प्रायोरिटी आमचे रस्ते हे चकचकीत कोणी केन्ना येवन पयशे जाल्यार आमचे रस्ते पळय सांगोळ्यान आनी जे आमचे वायडनींग करता आसतना रस्ते आमचे ज्यो वायरी आसल्यो पोल आसल्यो आसल्यो ते पासून शिफ्ट करून लायनीन घातलेल्या हांव आमच्या सांगोळ्याच्या लोकांच्या नांवान आमदाराचे सदांच थँक्यू म्हणटा